तुमचेर आरोप करता तो परत परत. चोराक न्हू सदांच चोरूच दिसतात आनी सगळ्याचो उलट तकलेन रावले की जग उलटें दिसता. ते उबें आहा म्हणून कळना. जे मेंडेट चल्ला म्हणटा पळय म्हाजेर लोकांचो बऱ्या पैकी विश्वास आहा. हांव ह्या राजकारणांत 1986 आहा आनी लोकां खातीर काम करता आनी सोशल वर्क करता. प्रॅक्टिकली सोशल वर्क करता आनी एड्युकेशन माध्यम दवरना. जी एड्युकेशनान जी साक्षरताय एड्युकेशन पळय वाचलां आसता शिकेल तो टिकेल म्हणून हेंच चलयता. हांव मटण चिकन सोरो आनी ड्रग्स दिना भुरग्यांक. लक्षांत येयलें की म्हाजो जो लोकांनी मॅन्डेट दिला पळय आनी जो BJPन गेला पळय तें 100% जे म्हाज्या बरोबर म्हाजे सपोर्टर आहा जे लोक आहा हेंकां बऱ्या पैकी तेंचे कडेन विचार करूनच फुडें लोकांक कितें जाय आनी फुडें लोकांक खातीर कितें करूं शकतात आनी पर्याय ना म्हणूनच आमी गेल्या. जो मनीस जल्मा पासून काँग्रेसीन आसलो आनी ज्या काँग्रेसीन उच्चंपणां जाताली आनी ह्या खातीर डिसिजन बरो विचार करूनच केला. दुसरो तो म्हणटा की पुलीस कंप्लेन करतलो. इतक्या सकयल्या विचाराचो मनीस ह्या जो पक्ष सोडून गेलो ही जी कंप्लेंट केली एका सेक्शनाक खंयची तरी लागतली काय लागना हें ताणें विचार करपाक जाय. हो समाजाच्या लोकांक कितें मार्गदर्शन करतलो जेका स्वताक ज्ञान ना. आपूण पुलीस कंप्लेन करतलो म्हणटा पळय जेका स्वताक ज्ञान ना थोडी तरी अक्कल जाय. खंयच्या एका पुलीस स्टेशन कंप्लेन करपाक ही पद्दत न्हू. लक्षांत येयलें कितें म्हणटा तें म्हणजे जेका हेकाच ज्ञान ना हेकाच कितें तें खबर ना आनी हो लोकांक कितें जाता म्हणून एका लोकांनी उडयला. कारण तो एक आनी हेचे विचार जे आहा हे लोकांक पटना म्हणून लोकांनी उडयला. हाती म्हाका दिसना तो परत जायत म्हणून. दुसरे तो म्हणटात तिकीट तो आपल्याला तिकीट ना म्हणटा तो हायब्रीड जाला म्हाका तिकीट आसा म्हणून. तर तिकीट ना म्हणूनच तो कार्यकर्त्यांनी काय गरज कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक खबर आहा. जे लोक हेजे बरोबर आसले जे लोक हेजे मिटिंगेक आसले आमदार आसतना हांकां खबर आहा हो कितके तोंडांनी उलयता तो खंयचे भाशेन उलयता तो. हेणें लोकांक कांयच सांगपाची गरज ना. ती बी जरी म्हाज्या विरोधांत दुसऱ्या पक्षान आसलेले लोक पासून आपलयताय जाल्यार हांव तांकां वायट उलयना. हांवें केन्नाच वायट उलोवपाचे प्रयत्न करूंक ना. पूण जेन्ना जे एक मंत्र आहा 100 फावटी खोटें उलयलें की तें खरें समज. स्कॉलरशीप दिली आमी सदांच दिताले फर्स्ट सेकंड थर्ड येता तांकां. आमी हे फावट चिंतलें की प्रत्येक भुरगो आमचो फुडलो हो कोण नागरीक आनी प्रत्येक भुरग्याक खंय तरी बरें मार्गदर्शन जावंक जाय. खंय तरी एक टिप्स गावूंक जाय. खंय तरी आपूण स्टँड आहा. जो बोलो तो 45% मार्क घेवं पूण आपूण खंय तरी शिकला अशें ताका दिसपाक जाय. आनी हेज्या खातीरूच आमी हें केलां आनी हे स्कॉलरशीप ह्यो आमी वर्सां पर्यंत दिता. पूण प्रसार माध्यम प्रचार करूंक ना फोटो मारूंक ना वॉट्सॅपार धाडिना. आमी खुबश्या भुरग्यांक ग्रॅज्युएशनाक मेडिकलाक इंजिनियरिंगाक दिता. त्या भुरग्यांचे तांकां आमी दिता म्हणून दाखोवपाक लज करपाक सोसायटी दिवपाची गरज ना. आमचे कडेन खुबशे लोक आहा जे आमच्या पासून मदत घेवन आपलें एड्युकेशन कंप्लीट केल्लें. आमी जे आमची संस्था जी आहा आमी खंयच कालच्या भाशणान पक्षा खातीर कांय मागोवंक ना. आमकां ह्या ल्हान भुरग्याच्या अलबत आमकां जाय तांकां कळ्ळें राजकारण कळवलें. जे आतां 12वी पास जाले तांकां वोटींग रायट येयला तरी सुद्दां त्या माध्यमान जे स्कॉलरशीप दिता ते आमचे एक शब्द आसूं ना राजकारणाचो. आमी राजकारणाचो शब्द ना वापरलो पासून तरी सुद्दां त्या लोकांचे आमकां मना पासून आमचो आदर आसतलो. हे 100% तुका सांगता. पूण जे तो चिंतता आमकां इतकेंच जाय की आमची बहुजन समाजाची गरीब सोसायटी खंय तरी आज पॅन्डेमीक जाल्या उपरांत कोरोना जाल्या उपरांत थोड्याशा पयशा खातीर जावं बारीक सारीक बुकां खातीर हेजे तेजेर वचोंक ना जायना जाल्यार ताचो अभिमानान तांकां पयशे दिले जे आपल्या कश्टाचे असो तांकां सन्मान दिला. ते आपल्या कश्टाचे जे आमी पळय मदत दिल्या ते मदतीन आपणाक बूक जाय पळय ते गावतले. कारण सरकार माध्यमान जेवण खाणाची सोय जाल्ली आहा मिटियनांनी. पूण जाय हे थोडे फार पयशे
हे थोडेफार पयशे जाय म्हणजे कोणाच कडेन मागोवंक ना आतां ते स्वता आपल्या अभिमानाचे कशें तांकां दिसपाक जाय म्हणूनच आमी ते तशें दिना आनी आमी दिता आसतना आमी असले आतां जे पत्रकार आसले ते पेपरार दिताले सर्वसाधारण पूण आमी इतके 400-500 लोकांक जे दिल्या हे मना पासून दिल्या की तांकां आवय बापायक थोडोफार त्रास दिवपाक नाका कोणा कडेन फ्रेंडा कडेन मागपाक नाका एकूच उद्देश आनी थोडेफार आमचे कडसून तांकां मार्गदर्शन जें जाय तें दिवपाचें आमी प्रयत्न